कावन्सिलाची इलेक्शन जी आशिल्ली ती पार्टी लेवलाचेर नाशिल्लें. प्रत्येक सिट्युएशन जी आसा त्या सिट्युएशना प्रमाणे आमी जागृत रावपाकूच जाय आनी त्या सिट्युएशनाक आमी उबे रावपाक जाय. जेन्ना लायक मायंडेड सिटिजन्स ऑफ कुडचर एंड काकोडा तांकां दिसलें की आमी सगळे एकठांय येवन पॅनल घालया आनी ताकाच लागून स्वाभिमान. त्या स्वाभिमानान आमचो एक उमेदवार बाय क्लेमेंटिना डॉली फेर्नांडीस जिखून आयली, पूण बाकीचे आमचे कॅन्डिडेट ते हारूंक ना, ते जिखल्यात. लोकांच्या काळजान ते जिखल्यात. तातूंत एकटो आमचो हारला तो फक्त 6 मतांनी हारला, कोण तरी 28 मतांनी हारला. आमी हारूंक ना, लोकांच्या काळजान आमी जिखले, लोक जिखले, लोकशाही जिखली. तेंच आमचें जैत आसा. बाद ऑनरेबल MLA आमचो निलेश काब्राल हाणें 14 काय 15 नांवां दिल्लीं जेन्ना इलेक्शन चालू जाल्लें, सुरू जाल्लें आपली. तातूंत ताचे फकत 6 जिखून आयले आनी ताका खऱ्यांनी म्हणल्यार 2730च वोटींग सुमार पडलें. हे तांचे 6 जे बशिल्ले 6 जीख निवडून आयले ते. तातूंतले ताणें आतां तांकां प्रेशराचेर बाकीच्यांक आपोवन व्हरला म्हूण कळटा. आनी तांणी जे कितें सिक्रेट बॅलट जें आशिल्लें ते निकाळाचेरूय कळटा की ताजे खऱ्यांनी 6च जिखून आयल्या आनी 7 ताका वोटींग पडलें. खंयचोच MLA असो करून एवरी मिटिंगेक येवन डॉमिनेट करनाशिल्लो. म्युनिसिपालिटी गेली 25-30 वर्सां चलता, खंयचोच MLA असो आयनाशिल्लो. आतां हांवें 5 वर्सांनी रेजोल्युशन वाचल्या, 80% मिटिंगेक हो आमचो MLA मिटिंगेक प्रेजेंट आसता म्युनिसिपालिटीक. अरे बाबा, तांकां तांचो अधिकार ना. आफ्टर 73rd and 74th अमेंडमेंट ही इंडिपेंडंट बॉडी जाल्ली आसा, जावं ती पंचायत जावं ती म्युनिसिपालिटी. पूण हाणें ही आपली बॉडी करून दवरल्या. आनी आयज खंय तरी ताका दिसलें, जेन्ना आमचो बालकृष्ण ऑर्डरकर हे इलेक्शन जिखलो चेअरपर्सनाचेर, ताका खंय तरी दिसलें की आपणाच्या हातींतली म्युनिसिपालिटी वता म्हणून. हांगा कितें आसता, आतां काल ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ताच्या मनशांनी म्हणलें टीक करपाचें, क्रॉस करपाचें. एक समजा गेम आसता, फुटबॉल गेम जावं ती क्रिकेट गेम, रॉंग बॉल आसता ताजो ऑपोजिशन फायदो घेता. आतां केन्ना सेल्फ गोल जाता फुटबॉलाक. ती गेम जाना, गेमीचो जर निकाळ जो जालो तो निकाळ जालो. निकाळ एक्सेप्ट करपाक ताणें एक्सेप्ट करूंक जाय आशिल्लो. आनी ताणें परत ती मिरवणूक 10 जाणांची आपल्या ऑफिसान व्हरून आनी ते मागीर नो कॉन्फिडन्स मोशन विथीन 30-45 मिनट घेवपाक, हे हिस्ट्रीन घडलें ना. ही वर्ल्ड रेकॉर्ड जालें. जेन्ना आमच्या चेअरपर्सनान चार्जीस घेवंक ना, तेजेर तुमी नो कॉन्फिडन्स मोशन खंयच्याय इश्यूवाचेर काडटात. म्हणजे हो एक प्रश्न आसा. देखून आतां ही मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जाल्या, ताका लागून आयज आमी म्हणलें की एकठांय येवया आनी दाखोवया खऱ्यांनीच पुरे कुडचडेच हाजे वयर हाल्लेलें आसा. कारण आमचो अधिकार करपाक आमकां रायट ना, आमकां जाय ताका निवडून हाडूंक आमकां रायट ना. हुकुमशाही ही चड जाल्ली आसा. डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करया, रिजल्ट एक्सेप्ट कर आनीक आमच्या बालकृष्ण ऑर्डरकाराक काम करपाक चालू कर. तुमी जे कितें नो कॉन्फिडन्स जे मोशन घेतला ते फाटी घेया आनी आमकां आमचे म्युनिसिपालिटी युनायटेडली आमी मुखार या. हे पॉलिटिक्स आनी इलेक्शन एक दिसाचें, पूण आमी 15 नगरसेवक जे आसा ते आमी 5 वर्सां आसतले. 15 नगरसेवकाक आमी वांगडा घेवन काम करया. आनी बालकृष्णान गेले फावटी बरे भशेन सगळ्यांक घेवन काम केल्लें आनी ताचे कसलीच कांयच हें नासतना तुमी परत ताका देंवोवप म्हणल्यार ही मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी न्हू आनी कितें तर. प्रोटेस्ट आमी आयज मेळया म्हणल्यार आमी सकाळ आनीक लोक आशिल्लो. मागीर आमकां सकाळ फुडें आमचो फोन आयलो आमच्या लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजन्सींतलो आमचो बाबा अविनाश. ताणें म्हणलें चड जाणां घेवन करनाका आनी सोशल डिस्टन्सिंग आमी बरें म्हणलें. सो प्रोटेस्ट आमी आतां आमच्या बाजारांत आमी सगळ्या लोकांक आमी मेळटले ह्या विशया वयर. म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक पुराय आमदार करूंक सोदता, तो गोल पोस्ट बदलपाक सोदता. हातूंतल्यान ताणें हार मानून घेतल्या म्हूण कळटा. आतां ताजेर टेन्शन आयिल्लें आसा की फुडल्या वर्सा कितें जाता काय कितें. कित्याक कुडचडेचो आनी काकोडेचो लोक बरोच हुशार आसा, हें ताका गमून आयिल्लें आसा. ताज्या पावराक पावर ना. तुमी अशी प्रोटेस्ट करतात आम आदमी पार्टी, पूण हांवें काही दिसा पयलीं तुमगेलो झडपीचो कॅन्डिडेट निलेश काब्राला कडल्यान डोनेशन मागपाक गेलो टुर्नामेंटाक. तेजेर तुमचें मत कितें? तो इंडिविज्युअल कोण गेला आम आदमी पार्टीचो एज अ रिप्रेझेंटेटीव कोण वचूंक ना. आनी समज तो गेलो आमी सगळे झडपी कॅन्डिडेट जालो, तो आपल्या लोकांक घेवन थंय डोनेशनाक गेलो निलेश काब्राला कडेन. कोणाक घेवन गेलो कितें ते म्हाका खबर ना. तो कित्याक लागून गेलो तो खबर ना. ही वील बी द बेस्ट पर्सन टू आन्सर टू इट. आमी सगळे हांगा प्रोटेस्टाक कोण आसा ताका इंडिविज्युअल तूं विचार, कित्याक आमच्या पार्टीचो तो हे न्हू.
इट इज नॉट स्टँड ऑफ द पार्टी दॅट ही शूड गो टू देर. आनी तें जर लोकांलें काम जर तो घेवन गेला कोणाच्या लायटीचें ऑर कितें जर त्या डिपार्टमेंटा बद्दल जाल्यार कांय हरकत ना. कोणाचे एनी सिटीजन कॅन अप्रोच द MLA ऑर द मिनिस्टर फॉर द पिपल्स वर्क. वेटराज बाब, तुम्ही एज अ ZP कॅन्डिडेट आसले आम आदमी पार्टीचे. आमी पळयल्ले तुमी निलेश काब्राला फुड्यान क्रिकेट टुर्नामेंटा फुटबॉल टुर्नामेंटा डोनेशनाक गेले भुरग्यांक घेवन. तेजें कितें मत तेजें? सगळे भुरगे गांवचे पंचाक डोनेशनाक गेल्ले थिंगा आनी हांव आसलो थिंगा. हांव गेल्लो कित्याक आमगे थिंग लायटी एक इशू आसलो. ती लायटी इशू हांव थिंग गेल्लो. लायटी इशू असो की आमगे गांवांत झिरो कन्जम्पशन, झिरो फूल झिरो कन्जम्पशन बिलाचेर 1025चे बील येयल्लें. ते बील घेवन हांव थिंग गेल्लो. लायटी भुरगे तेय हाडले. ते आपणागे मांडून गेले. हांव मुगे उलयलो, हांव भायर सरलो. हेजेर हांव ZP इलेक्शन आतां इलेक्शन हारून जालें मुकरी हांव गेल्लो. आम आदमी पार्टी स्टाफ आनी आम आदमी पार्टी मिनीट वचोन हांव इंडिविज्युअल गेलो. तशेंच तुमी ZP कॅन्डिडेट सिद्धार्थ देसाय ते फुड्यांक डोनेशनाक गेल्ले. सो तेय बी तुमी लायटीचेच गेल्ले. सिद्धार्था बोले ते गेल्ले आसतले, हांव वचना. पंचांनी गेल्ले. आम आदमी पार्टी जिंदाबाद. आम आदमी पार्टी जिंदाबाद. निलेश काब्राल, निलेश काब्राल, MLA निलेश काब्राल, मंत्री निलेश काब्राल. लोकशाही, 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 लोकशाही. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी. लोकशाही, 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 लोकशाही. नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी. लोकशाही, 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 लोकशाही. नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन. आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी. लोकशाही, 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 लोकशाही. नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन. लोकशाही, लोकशाही, लोकशाही. निलेश काब्राल, निलेश काब्राल, निलेश काब्राल, निलेश काब्राल. आज तुम्ही आप कन्व्हेनर म्हणून कुडचेरेम कॉन्स्टिट्युशनान आमदाराची जे आमदार जे रेजिडेंट आसा तेजे मुखार प्रोटेस्ट करता. एक्झॅक्टली प्रोटेस्ट कित्याक लागून? जेन्ना कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन जालीं त्या इलेक्शनाक निलेश काब्राल पुराय हारले. निलेश काब्रालान पयलें वक्तव्य केल्लें की आपूण कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटीन 5 जाणांक अनअपोज्ड बिनविरोध निवडून हाडटा. कुडचड्याच्या स्वाभिमानी लोकांनी स्वाभिमान पंगड करून ताची ही पयली आयडिया जी आसा की लोकशाहीच्या विरुद्ध आसा ती डिफीट केली. त्यानंतर निलेश काब्रालान सांगलें की कितेंय करात तुमी आपले 15 नगरसेवक निवडून येतले. रिजल्ट जेन्ना आयलो तेन्ना कळ्ळें की निलेश काब्रालाचे सपोर्ट केल्ले, BJPन सपोर्ट केल्ले फक्त 6 जाण जिखून आयले. मागीर बाकीचे इंडिपेंडंट जे आशिल्ले तांकां एकठांय करून ताणें पणजे मिरवणूक लायली CMा फुड्यांक दाखोवन की आपल्या कडेन 11 लोक आसात. 15तले 11 जाले. 1 तारखेर एप्रिलाचे 2021 ह्या दिसाक नगरसेवकाचो अध्यक्ष चेअरपर्सन कुडचडे काकोडा म्युनिसिपालिटी कावन्सिलाचो चेअरपर्सन निवडणूक आशिल्ली. तातूंत 2 कॅन्डिडेट आशिल्ले. एक बाब निलेश काब्राल हाणें सपोर्ट केल्लो
BJPचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विश्वास सावंत आनी लोकांचो उमेदवार बाकी नगरसेवकांचो बाब बालकृष्ण होडारकर हांचे मदीं निवडणूक जावपाक आशिल्ली. त्या निवडणुकेंत आमदारा वांगडा 10 ताचे नगरसेवक ताच्या ऑफिसांतल्यान चलून आयले आमदारा वांगडा. आनी जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना आमदाराच्या उमेदवाराक फक्त 7 मतां पडलीं आनी बालकृष्ण होडारकर हे 8 मतांनी जिखून आयले. ही लोकशायेची जैत. पूण त्या नंतर हे 10 नगरसेवक आमदार जेन्ना रागान आनी आपूण हारलो म्हूण मान्य करून आपल्या ऑफिसान वचून बसलो तेन्ना 10 नगरसेवक परत ताच्या ऑफिसान आयले आनी थंय तांणी हें षडयंत्र शिजोवन 9 जाणांनी नो कॉन्फिडन्स मोशन प्रपोज केलें बालकृष्ण होडारकर हांच्या विरुद्ध. हें लोकशायेच्या विरुद्ध. दिस इज इलिगल. बालकृष्ण होडारकर हाणें पॉज सुद्दां घेवंक ना. ताणें ऑफिस एस्यूम करूंक ना. वॉट इज द रिजन फॉर द नो कॉन्फिडन्स मोशन? काय तुमी फक्त डेमोक्रेसी हालयतात? बाब निलेश काब्राल तूं हारलो, तुजो ब्लॉक प्रेसिडेंट विश्वास सावंत हारलो, कुडचडेची BJP हारली. एज अ जेंटलमॅन हें डिफीट हें हार मानून घे. आनीक नगरसेवक जे निवडून दिल्या ते तुवें निवडून दिवंक ना. हे नगरसेवक जे आसा ते कुडचडे काकोडेच्या स्वाभिमानी लोकांनी निवडून दिल्ले आसा. तांचोय आदर कर, तांचो रिस्पेक्ट कर आनी लोकशायेची पद्दत जी आसा ती फुडें चलून वचून दी. तूं तांकां गायड कर, तांकां डिक्टेट करूं नाका, तांकां वायट रस्तो वांकडो रस्तो दाखय नाका. कुडचडेचे आनी काकोडेचे लोक हे पिशे नात. ते लोक बरे शाणे आसात. तूं गेम चेंज करनाका, गोल पोस्ट चेंज करनाका. एज अ जेंटलमॅन फेस द सिच्युएशन. एंड यू गॉट नथिंग टू डू विथ द कुडचडे काकोडा म्युनिसिपल काउंसिल. मिस्टर Nilesh Cabral, you as an MLA make good laws for the state of Goa. See that Goa is not destroyed. See that our beaches are not destroyed. See that our forest is not destroyed. See that our trees are not cut unnecessarily. Take good actions as an MLA of Kurchare. आज तुवें कुडचडेच्या लोकांक लजेक घातलेले आसा तुज्या कर्तृत्वा वरवीं. तुज्या कर्तृत्वाक लागून कुडचडेच्या आनी काकोडेच्या लोकांचो अपमान जाता.